A14. आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. प्रितीवोन भयणी भावांनो, आयज संतोसाच्या आनी भक्ती भावार्थाच्या उमाळ्यांनी भरून आख्खी पवित्र सभा आमच्या सौम्या जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो समारोप करता. जेजून आपल्या निमाण्या जेवणा समयार स्थापलोल्या 3 गुटांचो उगडास करून तांचे खातीर पवित्र सभा देवाक दिनवासता. ते 3 गुट म्हटल्यार पवित्र मिसाचे पेटेची स्थापनी, याज्ञिकपणाची स्थापनी आनी आपल्या आपोस्तलांचे पांय धुवून सौम्यान दिल्ली प्रिती मोगाची आज्ञा. आपल्या संपूर्ण मोगांतल्यान जेजून ही देणी आमकां ताच्या पाटलावदाराक फावो केल्यान आनी ह्या देण्याची खोल समजणी घेवंक आनी एक मोगाची फामील कशी ताचे दिशेन चलूंक आपयल्यान. आयचो सेवा धर्माचो विशय संपूर्णय मोग करून दाखयलो आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमच्या सौम्याचे देखीन आनी ताच्या पावलांनी पावलां घालून चलूंक आमचेशी राव म्हूण मागून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवया. ही कल्पना आमच्या मनान घडोवन ह्या समारोपांत आमी वांटो घेवया. आनी ह्या 3 घडण्यो आयच्या दिसा आमी समारोप केल्यो. त्या घडण्यां विशीं जायते फावट
आमी चुकल्या जावं मिसाचे बेटे सोबे आमचो मोग दाखोवंक चुकल्या जावं घडये पाद्री सोबे आमचो मान दाखोवंक चुकल्या जायत कोणे प्रिती मोगाची आज्ञा आमी सांबाळूंक ना ह्या खातीर बोगसोडे मागुया. हें म्हज्या उगडासाक करात. सोम्या जेजू, पवित्र मिसाची बॅग स्थापून तुवें तुजे पवित्र सोबेक एक उत्तम दान देणें फावो केलाय. हें जिवीत दितोले जोरींतल्यान तूं तिका पोसताय आनी तिचे यात्रेची वाट तांकूंक गोठाय फावो करताय. पूण ह्या भोव अमोलीक देण्याचें मोल आमी वळखूंक ना आनी अशें तिका फावो तो मान दिवंक चुकल्या. आमकां बोगस. म्हज्या काळजा सारके हांव तुमकां गोवली दितलो. क्रिस्तांव जेजू एका बऱ्या गोवल्याच्या रुपकारान तुज्या शेलयांची तुवें सेवा केली आनी गुरू आनी सोमी जावनूय तुज्या आपोस्लांचे पांय धुवन तांकां वर्ती देख दवरली. आमची जतन घेवंक आनी आमकां बरो चोरो वांटूंक तुज्या बोलेपणान काला कालार आमचें मोदें यादनीक तूं पाटयताय. पूण ह्या तुज्या सेवकांक तांच्या मुनयारी वावरान सहभागिलीपणान फाटबॉल तेंको दिवचे बोलदेक तांचे आड आडकोली उब्यो केल्यात आनी तांचो वावर निर्फोल करून सोडला. आमकां बोगस. हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करचें. सोम्या जेजू, तुवें सगल्यांचो सदांच मोग केलोय आनी मनशाक बापाच्या मोगाचो रुपकार जावन जियेलोय. सर शेवटी खुर्साच्या पलंगार संपूर्णायेक आमचो मोग करून तुवें दाखयलोय आनी हेच दिशेन चलूंक तुज्या पाटलावदारांक तुवें आज्ञा दिली. पूण आमचें जिवीत तुज्या मोगाचे आज्ञांक गवायकी दितलें जावंक ना. आमकां बोगस.
मरण सोसून आपणाकूच पराधीन करूंक वेतालो ते राती तुज्या एकल्याच पुतान आपलो शीत मेर नासलेलो मोग दाखोवन शिसाच्या सांगातांनी माडेन जेवण केलें आनी तें संवसार सोरोपर्यंत नवें बलिदान कशें आमी करचें म्हूण ताणें फर्मायलें. तेच रातीच्या पवित्र जेवणाक दिनवाशी काळजान आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्यो आनी येद्या व्हडट्या गुटांतले तुजें देवीक जिवीत आनी मोग परिपूर्ण भरतेन आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोमे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. आयच्या पयल्या वाचपान सर्वेस्पर देव इस्रायल पोरचेक इजिप्तकारांच्या गुलामपणांतली सुटका दिवच्या वेळार हे इतिहासीक घडणुकेचो उगडास जिवा दवरच्याक समारोपणे रुपान कसले आनी कशें जेवण करचें ताची बारीकसाणेन जाणविकाय दिता. ते इजायास प्रवादाच्या पुस्तकांतल्यान आमी आयकतल्या. दुसऱ्या वाचपान कोरिंथकारांक बरयलेले चिठींत सांत पावलो जेजून स्थापलोले मिसाचे बेटीची खबर करता आनी हो गूट ताच्या उगडासाक समारोपूंक आपल्या शिसांक दिल्ल्या आज्ञाचो उगडास करून तो गूट ख्रिस्ताच्या पाटलावदारांनी फावो त्या भक्ती मोनान समारंभूक उलो मारता. शुभ वर्तमानान जेजून निमाण्या जेवणा सुमयार आपल्या आपोस्तलांचे पांय धुवन तांकां दिली प्रितीमोगाची आज्ञा आपल्याच जिवितान संपूर्णायेन पालून तांकां वर्ती देख दवरता. ते घडणेची खबर शुभ वर्तमानकार सुवाव वर्णिता. मोग आटापतल्या ह्या वाचपाचो संदेश आयकूंक आमची काळजां मनां आयती दवरुया. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान इजिप्ताच्या देशांत मोइजेसाक आनी आरोणाक म्हणलें, सगळ्या म्हयन्या मदें हो म्हयनो तुमकां पयलो जातलो, म्हणजे तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो. आख्खे इस्रायले परजे कडेन उलोवन तांकां सांगात, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा जण एकल्यान आपल्या हिणांतलो एक मेंढरो घेवचो. दर एका कुटुंबांत एक मेंढरो. आख्ख्या मेंढऱ्याचें मांस खावंक एक कुटुंब एकदमूच ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागींच आसा त्या शेजाऱ्याक हाच्या कुटुंबांत मनशां आसा त्या प्रमाणे भागाक घेवचो. जण एकलो कितलें खातलो तें पळोवन मेंढरो खावंक कितलो लोक आसूंक जाय तें थारावचें. तो मेंढरो जावंक जाय घट नाशिल्लो, दादल्या लिंगाचो आनी एका वर्साचो. मेंढरो वो बोकळोय बी जावं येता. ह्या म्हयन्याच्या
14 तारखेर पर्यंत तें जनवार सांबाळून दवरूंक जाय. मागीर सगळीं इस्रायल पोरसां एकठांय जावन सांजेच्या वेळार त्या जनवाराचो प्राण काडटलीं. मागीर ताचें इल्लें रगत घेवन ज्या घरांनी त्या जेवणाचेर मांस खावचें आसा त्या घराच्या दारांच्या दोनूय कवळांचेर आनी उंबराचेर तें लावचें. ते राती तें मांस उज्यांत भाजून खावंक जाय. कोमीर घालूंक नासलोलो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन तें मांस खावंक जाय. तुमी तें जेवण करूंक जाय हे भाशेन. तुमच्या पेंटाक बांदात, पांयांक वाणो घालात, हातांत एक दांडो घेयात. बेगीन तुमी तें जेवण परतल्यात, कित्याक तो दीस सर्वेस्पराच्या पासकांचो. ते राती इजिप्ताच्या देशांतल्यान हांव वेतलो आनी सगळ्या मालगोड्यांक जिवेशी मारतलो. मनशांक तशेंच मनजातीक आनी सगळ्या इजिप्ताच्या देवांक हांव खास लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी रावतात ती घरां दाखोवंक हें रगत जातलोय एक खुणा. आनी तें रगत दिश्टी पडटच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना फुडें वेतलो. आनी जेन्ना हांव इजिप्ताक खास लायतलो तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो आनी तुमी तो सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी समरतल्यात, संस्थिचे संस्थीक. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, ही दिनवासनेची कास क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता. सगळीं म्हणुया, ही दिनवासनेची कास क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलो. जबाब, ही दिनवासनेची कास क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. हांव तुजो चाकर, तुजे चाकरणेचो पूत. म्हज्यो सांखळ्यो तुवें तोडून उडयल्याय. जबाब, ही दिनवासनेची कास क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. सोबे माजार सगळ्यो ताजे पोरचे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगोळ्यो पाळटलो. जबाब, ही दिनवासनेची कास क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता. भाग्यवान पावलून कोरिंतकारांक बरयलेलें पयलें चिटिवेलें वाचप. भावा भयणीनो, सोम्या कडली हांवें शिकोन घेतली, तीच हांवें तुमकां दिली. सोम्या जेजू पराधीन केलो ते राती ताणें उंडो घेतलो. देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, तुमचे पासोन समोर खंयची. हे म्हज्या उगडासाक करात. तेच परी जेवण जातोच ताणें पात्र घेतलें आनी म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान
स्थापलोलो नवो कोरार. तुमी तांतले पियेतात तितले पावटी ते मोडशा उगडासाक कोरात. देखून तुमी हो उंडो खातात आनी ह्या पात्रांतले पियेतात तितले पावटी सोमी हे पर्यंत ताचें मरण तुमी परगोट करतात. देवाचें उतोरें उदकांत हांव तुमकां एक नवी आज्ञा दितां. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. जो आम्हा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. पास्काचे पोरबे आदी जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणो आसलो. ताणें संवसारांत आसलोल्या आपल्याचो सदां मोग केल्लो, पूण आतां सुपुर्दायेन ताचो मोग करून दाखयलो. ताचें राज्य जेवण चलतालें. जेजूचो घात घेवचो म्हूण देंवचारान सिमावाच्या पुताक जुदास इस्कारियोताच्या मनांत घालें. बापान सगलें आपल्या हातांत दिलां. आपूण देवातान आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणो जावन जेजू जेवणा वेलो उठलो आनी आपलें आवरण काडून आपल्या पेंटाक ताणें एक रुमाल बांदलो. उपरांत एका तोस्तान उदक ओतून तो शिसाचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलोलो त्या रुमालाक ते पुसूंक लागलो. तो सिमांव पेद्रू सरशीक गेलो. पेद्रून ताका म्हणलें, सोम्या, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका पोळतीपाड केलो. हांव कोत्तां तें तुका आतां सजमना, पूण मागीर सजमतलें. पेद्रून ताका म्हणलें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदींच दिवचो ना. जेजून ताका परतून म्हणलें, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना. सिमो पेद्रून पोळतीपाड केलो. तशें जाल्यार सोम्या म्हजे पांयच न्हय, बगोर म्हजे हात आनी म्हजी तोकली धुव. जेजून ताका म्हणलें, नाल्यार ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो, तो सगलोच नितळ आसा. तुमी तर नितळ आसात, पूण सगले नात. आपणाचो घात कोण घेतलो आसलो तें तो जाणो आसलो. त्या पासून ताणें म्हणलें, सगले तुमी नितळ नात. ताचे पांय धुवन जातोच आपली आगोस्त्रां घालून जेजू आपली सुवातेर पोत्तून आयलो. ताणें म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी सजमल्यात मूं? तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात आनी तुमी सारकें उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी. म्हणटच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या. हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करचें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. प्रिदीच्या बाबा म्हणिलो, कालिकट आसतले निर्मल रिडे हे मादर ट्रिजाचें घोर. थंयसर मादर ट्रिजा
आनी ताच्यो माद्री मोन्नाचेर तोंडणेर पावलोल्यांची सेवा करतात. तूं एक दीस एक मनीस बोडान भितर सरलो आनी रागान भितर सरलो आनी ह्या घरान भितर सरलो तो सगळोच रागिश्ट आसलो आनी ताणें पळयलें मादर ट्रिजा आनी मादर ट्रिजाच्यो माद्री आसल्यो त्यो व्हडा मोगान आपुरबायेन जतनायेन सेवा करताल्यो. त्यो ताणें देखल्यो आनी उपरांत तो मादर ट्रिजाशी गेलो आनी ताणें मादर ट्रिजाक कशें सांगलें, हांव ह्या घरान भितर सरतना हांव सगळोच रागान भरलोलो. राग देवाचेर, राग मनशांचेर. पूण जेन्ना ह्या घरान कितल्या मोगान आनी आपुरबायेन तुज्यो माद्री मोरतेल्या खातीर वावुरतात तें हांवें पळयलें तेन्ना म्हजें काळीज सारकेंच मोवाळ्ळें. असलो निस्वार्थी मोग हांवें देखलो तेन्ना देव खरेंच जिवो आसा अशें म्हाका ठावें जालें. देव आसा तो आजून आमचो मोग करता. ह्या स्वताची खात्री करून आतां हांव भायर सरून वेता. आनी ही घडणी मादर ट्रिजाच्या जिवितांत घडलेली तिणें ती अणभवल्या उपरांत तिणें आपल्या माद्रीक असो आदेश दिलो, देव म्हजे आनी तुमचे वरवीं संवसाराचो मोग करता. हें सत तुमच्या काळजा मनांत खोल रिगून दी. मादर ट्रिजान परम संस्कारा वयर उलयतना अशें म्हणटाली, केदें व्हड मोग जेजून परम संस्कारान आमकां दाखोड करता. हो क्रिस्ताचो मोग आमकां आपयता, आमचे मुखार आव्हान मांडटा आनी आमकां सांगता, आयज पर्यान म्हज्या भावा भयणां सोबे हांव ताणयतां आनी हांव तुमचे पासत केलां तशेंच देख दितां. असल्या सुपूर्ण मोगाची गोवाय जावन आयचो सेवादोर आमकां चड एकल्याक हुस्कायता. प्रितीच्या बाबा म्हणिनो, आयची वाचपां ह्याच 3 घडण्यो आमी समोर उमतां ताचेर लक्ष घालतात. तशें आयज आमी 3 घडण्यो समोर उमतां. पयलीं जावन आसा पवित्र मिसाची भेट, दुसरें जावन आसा याज्ञीकपणाची संस्कारनेची स्थापनी आनी तिसरें जेजून आपल्या शिसाचे पांय धुवन आमकां प्रिती मोगाची आज्ञा दिली आनी देख दवरली. तोरेंच आयच्या दिसा आमी समोर ओंपतना केरेत भाशेन पवित्र मिसाची भेट जावन आसा. जेजून पवित्र सभेक दवरलेलें आपलें सुपूर्ण मोगाचें दान. वातिकन बिस्प सभा अशें परगट करता. पवित्र मिसाचें बलिदान जावन आसा क्रिस्ती जिविताची जोर आनी तेंगशी. Holy Eucharist is the source and summit of Christian life. ही जावन आसा एक जोर कशी. पवित्र मिसाचे भेटेक आमी वांटो घेवंक जाय. मानान मोगान आमी हे भेटेचो मोग आमच्या काळजान आसूंक जाय. कित्याक हें बलिदान जावन आसा एक जोर, कुरपेची जोर ह्या बलिदानांतल्यान व्हांवता. आनी हे भाशेन हें बलिदान जावन आसा आमकां 2 खुणां कशीं आमच्या दोळे मुखार दवरता. आनी हें बलिदान जावन आसा पवित्र जेवण आनी बलिदान. मिसाचे भेटेक येता तेन्ना देवाच्या भुरग्यांच्या जेवणांत आमी वांटो घेवंक येता. आनी मिसाचें बलिदान आमी समोर ओंपता आसतना जेजून कालवार दोंगरार केल्ली तीच भेट ह्या आल्तारार आमी समोर ओंपता. थंयसर रगत व्हांवलें, हांगासर रगत व्हारोना, पूण तीच भेट तीच सॅक्रिफायस ती. तर दुबावना हेंच आमकां ठावें जाता. तर परम संस्कार जावन आसा आमकां जेवण
आनी हेच तें आयच्या दिसांतान सुरू जालें. मावंटी थर्सडे हें सेटींग पासोवो मील जे आदल्या काळार करताले, पास्काचें जेवण, तेंच आयच्या दिसा जेजू निमाणें जेवण आपल्या शिसां सांगाता करून हेच पुणा आमकां दवरल्या. आनी हे तरेन आमचे सोबे आनी देवा सोबे संबंद वाडयला. तर ह्याच केरीत भाशेन मिसाचे भेटेक न्हयच दिनवासतेची भेट, वाखाणणेची भेट, पूण त्याच बरोबर जावन आसा केरीत भाशेन सॅक्रिफायस, बलिदान, जे जेजून कालवा दोंगरार केल्लें तेंच बलिदान हांगासर आमी समोर उरता. तर प्रितीच्या बाबा म्हणिलो, जेन्ना आयज आमी पवित्र मिसाची भेट स्थापलेलो दीस समोर उरता आसतना केरीत भाशेन मिसाचे भेटे सोबे आमचो मोग दाखोवया, अदीक खतखत्यान मिसाचे भेटेंत वांटो घेवया. आतां 2 वर्सां फाटीं आमकां घडये ही कोवीड-19 जाली आनी ह्या कोवीड-19 मारामारीक लागून घडये मिसाक येवंक जावंक ना, वांटो घेवंक मेळोंक ना. स्पिरिच्युअल कम्युनियन कशें घडये आमी टीव्हीचेर पळोवन मिसांत वांटो घेतला. आतां ही कोवीड सोंपली. आतां मिसाची भेटेन वांटो घेवंक मोगान मानान येवया. कित्याक तें जावन आसा आमकां व्हडल्यांतलें व्हड दान, सोर्स एंड समीट ऑफ आवर क्रिस्टियन लायफ. तो तातूंत भक्तीपणी वांटो घेवंक येवया आनी भक्तीपणांत वांटो घेवया. देवाच्या भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेवन आमकां कितें भाशेन देव आपली कुरपेन भरतलो, आपल्या देण्यांनी आमकां भरतलो आनी आमचेर देवाची कुरपा वतली. तर ह्याच मिसाचो भेटेचो मोग आमच्या काळजान वाडोवया. ह्याच देवाच्या उतराची तान आनी भूक वाडोवया आनी हे भाशेन मिसाचे भेटे सोबे आमचो मोग दाखोवया. दुसरे सुवातेर यादीकपण व्हडलो दीस, यादीकपण सुम्याचे सुकून मोगाचें आपोवणे हें म्हज्या उगडासाक करात. ही भेट समोर जेजून यादीकपण स्थापलें आनी कितें आपोवणें आनी फुडारीपण दिलें. हे भाशेन म्हज्या उगडासाक करून अशेंच तुमी करात. हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करात. तर ह्यो दोनूय आज्ञांनी यादीकपण कुयतान येता आनी तें कशें सांबाळचें तें जेजू आमकां स्पश्ट करता. जो पावल दुसरो सर्गेस्त एक सोत आमकां परगडटालो. If the Eucharist is the center and summit of the church life, it is likewise the center and summit of priestly ministry. थंयच क्रिस्ती जिविताची एके भाशेन जोर आनी तेंगशी त्याच भाशेन पाद्रीपण जावन आसा. केरेत भाशेन पवित्र सभेच्या जिवितांतलो मुख्य सेंटर एंड समीट ऑफ प्रिस्टली मिनिस्ट्री. मिसाची भेट तर करतलो यादीकपण जेजून स्थापलें आनी सांगलें म्हज्या उगडासाक करात. एक आदमीक आपणा पासत मागलोलो आनी धाडलोलो न्हय, पूण ताचे यादीकपणी मुण्यारपण क्रिस्तांक कडसून येता, जाणें आमचे पासत आपलो जीव दिला. तर हे भाशेन आमी खोल सजमणी घेवया. तशेंच प्रेस्बिटोरियम ऑर्डिनीस सांगता कोण भाशेन पाद्रीपण जावन आसा एके भाशेन गवणी जेजू बरो गवणी ह्या गवण्याची गवणीक सेवा करपाक आनी एके भाशेन पवित्र सभेच्या जिवितांत एकवट हाडपाक हें जावन आसा आपोवणी. देखूनच पाद्रीपण जावन आसा एक आपोवणी पवित्र सभे खातीर. पवित्र सभेचो एकवट राखूंक सांबाळूंक आनी पवित्र सभेक चलोवन व्हरूंक एक बरो गवणी कसो. आनी तो क्रिस्ताच्या नांवान ही मिसाची भेट समोर उरता. तर प्रितीच्या बाबा म्हणिलो आतां
परिशद जावचो आसा आनी परिशद आमकां कितें सांगूंक सोदता, कितें आमकां शिकयता, गोवण्या बरोबर आनी तांच्या सहभागिलीपणान देवाचें राज आमचे मदें बांदून हाडूंक फुडें सरुया. हें देवाचें राज यात्रेक एकलोच बांदिना. तुमी पवित्र सभेची वांगडी, तुमी पवित्र सभा कशी सहभागिलीपणान देवाचें राज बांदून हाडूंक गरज. तुमचोय सहकार आमी रावता. देखून हें काम फकत यादनीक करिना पवित्र सभेचें काम, पूण आख्खी तुमी पवित्र सभा, तुमी तुमचें सहभागिलीपण दाखोवन तुमचोय आदार सहकार तेंको दिवन हो वावर एके भाशेन हे आपोणे पवित्र सभेंतल्यान फुडें व्हरता, देवाचें राज बांदून हाडपाचें. तिसरे सुवातेर प्रिती मोगाची आज्ञा, सुम्याचे सुपूर्ण मोगाचे विसाव. जेजून आमकां आयच्या दिसा शिसांचे पांय धुवन हांवें तुमचो मोग केला, तसोच तुमी एकामेकांचो मोग करात. आख्ख्या संवसाराक वचात, सगळे रोसणेक शुभ वर्तमान परगट करात. हे आपल्या बापाचे विसाव फुडें व्हरूंक जेजू आमकां कितें भाशेनी प्रिती मोगाची आज्ञा वरवीं हें कार्य फुडें व्हरूंक, हें विसाव फुडें व्हरूंक आमकां पळयता. तर प्रितीच्या बाबा म्हणिलो आयची गोंड्यो, तिनूय गोंड्यो आमी समोर ओंपता आसतना कितें भाशेन पयले सुवातेर मिसाचे बेटे सोबे आमचो मोग आनी आमचो हुस्को, आनी ह्या मिसाचे बेटेची भूक तान आमकां दी म्हूण मागुया. दुसरे सुवातेर याज्ञिकाच्या देण्या पासत देवाक दिनवासुया आनी याज्ञिका बरोबर आदार सहकारान सहभागिलीपणान देवाचें राज बांदपाचो वावर फुडें व्हरुया. आनी तिसरे सुवातेर ही प्रिती मोगाची आज्ञा जेजून आमकां दिल्या हीच देख घेवन एकामेकाची मोगान सेवा करूंक फुडें सरुया. आनी सेवे चाकरेचें मोन आमकां चड एकल्याक ह्या बलिदानांतल्यान मागून घेवया. जेजूनच दिल्ली देख, प्रिती मोगाची देख, शिसांचे पांय धुवप, साकराचें रूप घेवप, चाकोर जावप. आतां आमी शिसांचे पांय धुतले. जेजून आमच्या सोम्यान आनी गुरून आपल्या निमाण्या जेवणा समयार आपल्या आपोस्तलांचे पांय धुले आनी मोगान आनी ल्हानविकायेन केल्ल्या सेवेंतल्यान तांकां एक वर्ती देख दवरली. हाचो उगडास करून ह्या वेळार थोड्या विचून काडलोल्या फिरगोसकारांचे यादनीक पांय धुतलो. ही रीत चलतना आमी जेजू आमच्या सोम्या आनी गुरूची देख घेवन ताणेंच दिल्ली ल्हानवीक सेवेची आज्ञा पाळूंक आनी अशें आमचे सवे ताचो संपूर्ण मोग मनशां मदें हाजीर करूंक निचेव करुया.
उभी रावया. जेजून दाखयल्लो संपूर्ण मोग आमच्या जिविताक आनी कार्याक सोडती आनी दे. हो ताचो मोग आमच्या दोळ्या मुखार दवरून देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमच्या काळजान सान उपजवतली थोडी मागणी ताच्याच नांवान बापाक उबारुया. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेंय तुमचो केला. म्हज्या मोगांत रावात. पवित्र सोबेच्या फुडारांनी जेजूच्या मोगांत आनी एकवटान रावन ताचो खोल मोगाचो अनुभव घेवंक आनी आपल्या पोरचेक जेजूच्या मोगाचो चोरो वांटूंक बऱ्या गोवड्यांच्या रुपकार ते जावं पाव म्हूण बापा लागीं मागुया. म्हणटूच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. निकतेच निवडून आयलोले राजकी फुडाऱ्यांनी आपल्याक फावो जालेली झुकटी पोरचेची मोगान आनी ल्हानविकायेन सेवा करूंक दिलेली जबाबदारी म्हूण वळखूंक तेच दिशेन ती पाळूंक बापा लागीं मागुया. म्हजें मांस खातात आनी म्हजें रगत पियेतात ती म्हजें सोबें जियेतात आनी हांव तांचें सोबें जियेतां. पवित्र मिसाचे भेटेचें व्हडलेपण वळखून तातूंत भोक्ती मनान वांटो घेवंक आनी आमी अणभवता तो सोम्याचो संपूर्ण मोग आमच्या कुटुंबांनी समुदायांनी पवित्र सोबेत आनी समाजांत आमी समरपूंक बापा लागीं मागुया. म्हत्वाचें तें एकूच. प्रिती मोगाचे स्पर्धेत आपलो वावर करीत आसा तो भावार्थ. जेजू आमच्या सोम्या आनी गुरूची देख घेवन सेवेचें मन आपणावंक आनी ओदीक करून दीन दुबळ्यांची, सांडलोल्यांची आनी भायरालोल्यांची मोगान आनी उदार काळजान सेवा करूंक आनी अशें सोम्याच्या संपूर्ण मोगाची रुपकारां आनी गोवाय जावंक बापा लागीं मागुया. मोगाड बापा, तुज्या स्मोड मोगाचेर पात येवन आमच्या काळजांतले आवडे तुका आमी उबारल्यात. तुजीच खुशी जाल्यार ते आमचे सवे शांती पावय आनी आमचें सर्व जिवीत तुज्या पुताच्या जेजूच्या संपूर्ण मोगाची निरंतर समोर आमणी जावंक निर्मीण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Number C35. Ritu menangkan
तुमचें बलिदान सोरपोतेदार देवा बापाक मानता तसले जामून मागात. हे तुमच्या दादले बलिदान आपल्या आमच्या नेके शुभेच्छा देवा सर्वेस्पोर तूं मानून घेवन प्रितीच्या बापा जितले पावटी हो जेजूच्या कुडी रोगताचो येवन आमी समोर रावतां तितले पावटी आमचे सोडवणेचें काम तूं चलून व्हरताय. देखून भोगतीपणी ह्या सोडवणेच्या गुटांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारोया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दीन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सोर काळ्यांनी सोर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सासणांक तो आमचो खरो यादनी निरंतरी भेटोवचो येवन ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बोली जावन तुका ताणें भेटवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी भेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बोली जावन भेटयलोली ताची कूड शेवून आमकां गोठाय मेळटा आनी आमचे पासत मारयलोलें ताचें रगत पिवन आमी निर्मूळ जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गेच्या सोल दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तो पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरोण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें मुडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मुडलो तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेचपोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणीक कोराचें रगत पातकाचे बोगसणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मुच्या पासत तें वारोतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबाळताचो गोड पोरगोटोया Jesus.
जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सडवणीची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलेले कोण आमी तुका देण वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा समेस्ता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रितमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी फेरा आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या यादलेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा मुडाची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजे पडसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगाती भाग्यवन धर्मदुतां आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना जेजूर बापाची येवजण आपणा सोबें शांती पावयली सेवक जावन चाकर जावन पांय धुवन प्रिती मोगाची देख आमकां दवरली आनी प्रिती मोगाची आज्ञा आमी आमच्या जिवितांत जियोंक ताणें आमकां ही देख दवरली हांवें तुमचे पांय धुल्यात तशेंच तुमी एकामेकाचे पांय धुवात ही सेवे चाकरेचें मोल आमकां जण एकल्याक मागून घेवया आमचे बापा सर्वेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदारांक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान रेटता तर आमकां तुजें उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया Shri
देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती शेलयेच्या चोडाक आपयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी सोम्या त्या म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळून गेली Hymn number D33.
प्रार्थुया. मोगाड बापा, निमाण्या जेवणार जेजून आपल्या मोगाची निमाणी आणि स्वता ओडची कुणाकुशी आपली कूड आणि रोगोची सांग दिवं. त्या आत्मीक काळाची बोणान पाळची नवी आज्ञा ताका दिली. त्या जेवणान ह्या भोव पवित्र सांजे आमी दिनवाशी काळजांत वांटो घेतला आनी ताच्या बोणान जेजूची नवी आज्ञा आमचे जिणेक दिसान दिसून एक व्हडे जतनायेन सांबाळटल्या म्हूण आमी आतां भास दिता. ही आमची मोगान केल्ली बाबडाची चाकरी हे रातीच्या सोमरोपाचो तोपता तसलो फळ जावं म्हूण मागता. तुज्या पुताक जेजूचे नांवे. बसूया. फाल्यां मिसाची बॅट ना. सकाळीं 7 वरांचेर कुत्साची वाट आसतली आनी कुत्साची वाट आनी नोवेन आसतलें. जेजूचे देवाचे काकुतीचे नोवेन जातलें आनी कुत्साचे वाटेन आमी भाग घेतले आनी सांजे सोमोरो सांजेच्या 4 वाजता मांडावळ करून किरकोळपणी सभा आनी सेवा धर्मीक समिती आयच्या दिसा कितें भाशेन ही मांडावळ आनी तयारी केल्ल्या शाबासकी दिता. सेवा धर्मीक समितीन सगळे वांटून दिल्ले आसा. ह्या दिसाचे समोरोपणेन भाग घेतल्या तर बरे भाशेन ताची तयारी केल्या आनी आयज बरे भाशेन वांटो घेतला भाग घेतला ताका सगळ्यांक दिनवासता. तशेंच आयचो कोयर जाणें भाग घेतला दिसाचे भेटेन आमकां भाग घेवंक आदार दिल्ल्या ताका सगळ्यांक कोणी आनी सगळी सांगाती ताका आमची दिनवास. आयज आतां आमी परम संस्कार दुसऱ्या जाग्यार व्हरतले आनी हे भाशेन फाल्यां मीस ना दुसऱ्या जाग्यार व्हरून दवरतल्या आनी आयज केले भाशेन परम संस्काराची बोजवण सुरू करतले. 8 वरां ती 8:30 फातिमा सायबिणीचो समुदाय, सावंत सायबिणीचो समुदाय, पवित्र आत्म्याचो समुदाय आनी रुजाय सायबिणीचो समुदाय. 8:30 ती 9 नेसेसिदाद सायबिणीचो समुदाय आनी पवित्र कुसाचो समुदाय. 9 ती 9:30 बागयो दोमिगाचो समुदाय आनी बागयो रोकाचो समुदाय. 9:30 ती 10 आवे मारयेचो समुदाय आनी बागयो तांतोनीचो समुदाय. परम संस्कारा फुड्यान बोजोन करून भेट सांगतले. गायन करुया गांवची दुसरें परम संस्काराचें गीत. Song R25. Unia sobie
ह्याचे समोरमणे समयान तुमकां ब्रेड दिल्लो आसा. सगल्यांक वांटेल्यांक वयता आसतना घेयन आसतना वचनाकात. स्पेशली बॉनी LIC आनी आमचो बॉनी मानशेलो ताणी तुमकां स्पॉन्सर केल्लो आसा. थँक्यू. ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. Dubai